नमस्कार, हांव वेदिका आनी तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। तुमकां खबरूच आसतलें की चवथ लागीं पावल्या आनी घरांतली जी बायल आसा, घरांतली स्त्री आसा ती नेवऱ्यो, मोदक, करंज्यो म्हणजे गणपती बाप्पाक जे खाद्यपदार्थ आवडटा ते करपाक बिजी उरता। आनी आयज आमी मिरशी हांगसर येयल्ली आसा। कित्याक तर नेवऱ्यो कश्यो करप, तितून भितर सारण कसलें वापरप, ते कितल्या प्रमाणान वापरूंक जाय हें सगळें जाणून घेवपाक आमी हांगसर येयल्ली आसा। आनी आमच्या वांगडा आसा दिपिका शिरगांवकर। हांव तांकां येवकार दिता। मॅम तुमकां येवकार। आनी हांव तुमकां सांगता की रिक्वेस्ट करता की आमकां नेवऱ्यो आनी चकऱ्यो कश्यो करप हें दाखोवचें। तर सगळ्यान पयलीं आमकां चकऱ्यो कश्यो करप तेचें प्रमाण कितें तें काकी तुमी आमकां प्लीज। चकऱ्यो करपाक आमकां साहित्य लागता तें म्हणजे मिरची लागता, आमटान घेवपाक जाय, जिरें, तीळ, मेथी, खडाही, साकर आनी नारळ, चवी पुरतें मीठ आनी रवो जाय पडटा आमकां आनी मैदो। आयज चकऱ्यो दाखयता रेसिपी तुमकां ती मैद्याची दाखयता, मैद्या पासून करता पळय ती रेसिपी दाखयता। तर आतां आमी हें सगळें मिश्रण सगळें वांटून घेवप आमटान। हय हय, हें मातशें गरम करून घेवपाक जाय आनी हें सगळें भाजून घेवपाक जाय आनी मागीर तें वांटून घेवप हें सगळें साहित्य। हे सगळें साहित्य घालून वांटून घेवप तें आनी तितून साकर जाय जाल्यार साकर यूज करप, नाजाल्यार गोड घालूं येता। आमी चडशे साकरूच यूज करता, कोणी सांगलें जाल्यार अशें गोडाचें जाल्यार गोड घालता। हें साहित्य ताका लागता। हें साहित्य वांटून घेतलें की तेजी अशी पेस्ट तयार जाता। हें सगळें पयलीं गरम करचें पडटा। गरम करून तें मातशें गरम करून घेवपाक जाय आनी मागीर तें वांटून घेतलें की तेजें वांटप अशें जाता। हें वांटप जालें म्हणटकूच आमी मैदो घेवपाक जाय, मैद्यान थोडो रवो घालपाक जाय, रवो मातसो भाजून घेवपाक जाय, एक मातशें तुपान भाजून घेवन मैदो मातसो परतून घेवप। हें सारण मागीर हें घालून तितून आनी तीळ घालून सगळें एकजीव करून घट्ट हें करप, पीठ करप म्हणजे चकऱ्याचें पीठ म्हणजे अशे रितीन तें तयार जाता। हय हय, हें आतां हें दवरलां, हें आतां हें सगळें सारण घालून तें रेडी जाल्लें आसा। हें आतां आमी चकऱ्याच्या साच्यान घालून चकरी करपाक घेवपाक जाय। तर आमी हांगसर चकरीचें पीठ तयार करून घेतलेलें आसा। आतां फुडलो प्रोसेस कितें आसा, खंयचो साचो यूज करप तें आमकां दाखयता काकी। तें चकरीचें पीठ तयार जाल्लें आसा तें आमी साच्यान घालून चकरी करपाक घेवया। पीठ चडूय घट आसपाक जायना, मातशें मोव आसल्यार बरें जाता। म्हणजे तें सादारणशें तेजें वांटप आसता तें वांटपाचें तें तशें पातळ घट्ट, चड घट्टय करपाक जायना चड पातळूय करपाक जायना। पातळ केलें जाल्यार तें मोव जाता। हो जो साचो आसा तो बाजारांत अवेलेबल आसता? हय हय, बाजारान खंयच्याय बाजार आयडणीच्या शॉपांचेर अवेलेबल आसता। एका कितलो वेळ भिजोवन बी दवरचें पडटा पीठ? काय ना, रोखडेंच वांटून घेतलें की मातसो मैदो रवो गरम करून ते वांटप घालून ते चकरी करपाक ते रेडी जाता।
टायम लागना, टायम भिजून बीन ठेवपाची तशी कांयच गरज नाही. आणि अशी चड वेळ करून थेयल्यारूय तशें टायम कांय जायना. ते एकदम सगळें करून घेवन मागीर भाजून घेवप जाता. हांगा आमी भायलें तेल यूज केल्या पेक्षा खोबरेल तेल यूज केलें जाल्यार चलता? ना, खोबऱ्याच्यान वास येता. वास यूज करना करता म्हटल्यार चिकरांक म्हणजे ते जाता. ते चड गरम करून घेवपाचें और हय, तेल बरें गरम जालें म्हणटकूच मागीरूच ते चकरी घालून घेवपाक. पूण मातशें पीठ घालून पळोवचें पडटा की तापला काय ना तशें. हय, आतां घातलें म्हणटकूच अशें बबल कशी येवपाक जाय तेन्ना कळटा की तें तेल तापलां. ते तापत येयला. सादारण चकऱ्यो कितले दीस उरता? तूं स्टोर करून दवरता तेजेर आसा ते म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने सुद्दां कांयच जायना तेका. म्हणजे करून बऱ्यो घट्ट एर कंटेनरचे हितून ते बंद धापून दिल्यार कितेंच जायना तेंकां. घालून घे. गॅसाची फ्लेम मोठी आसता? हय, मोठी आसपाक जाय. बारीक आसलें की तेल तेका ओडून घेता आनी ते मागीर ऑयली कशें करता. मातशें घातलें म्हणटकूच मातशें वेळ रावपाक जाय कित्याक मोव आसता न्हू तें. घातलें म्हणटकूच मागीर भाजलें म्हणटकूच मागीर आपूण तशें वयर वयर येता. पयलीं फावट मातशी टायम लागता तेका. एकदां तेल बरें गरम जालें जाल्यार म्हणटकूच बकरी भाजून येता. हय, आनी ही चकरी आसा की सॉफ्ट जाता, अशें खुसखुशीत जाता सारकें ना. आनी ते घातली म्हणटकूच रोखडी जर हालयली जाल्यार ती हें जाता. ही पळय, हय, ही पळय कशी हें जाता तुटली पळय ती. पयलीं मातशी पयलींच हालून घेतलेली कोणी ती आपूण अशी वयर सरपाक जाय. घातली म्हणटकूच तेलांतल्यान आपुणूच वयर येवपाक जाय. सगळ्यांकडेच चकऱ्यो जायनात, सगळ्यांच्यो थोड्यांच्यो फेल. हय, सारकें. हय, थोडे मागीर थोड्यांचें तुका कितें जाता मोडटा हें जाता. एकदां हातीर बसले करपाक जाल्यार म्हणटकूच मागीर हय प्रमाण मातशें कमी वयर सकयल जाल्यार टेस्टूय वेगळो जाता आनी मोडपाकूय शकता. तेका आतां आमी थोड्यांचें तूप घातलें जाल्यार परतून घेतना मैदो परतून घेतना तेन्ना मागीर ते मोडूं शकता चड जालें जाल्यार क्वॉन्टिटी. चडूय भाजपूय जायना तें चड खुसखुशीत जाता. पयलीं हालून घेतलेली ती मातशी बरी तुटल्यो. अशें तापोवन मातशें थंड जालें जाल्यार तें चकरी सकयल बसता चिकटता. तर हांगा आमच्यो चकऱ्यो करून रेडी आसा. झटपट चकऱ्यो एक कांयच न्ही म्हणल्यार 20 मिनटां आमकां लागली करपाक. तर आतां आमी फुडें वळटा आसतना नेवऱ्यो कश्यो करप तेचें प्रमाण कितें आनी तेचें पुरण जें सारण जें आमी भितर घालता तें कशें करप हें पळोवया. तर गोंयांत चवथ म्हटलें की नेवऱ्यो आनी मोदक ह्यो
करपाकूच जाय. तर आतां आमी नेवऱ्यो कश्यो करप आनी मोदक कशें करप हेचें साहित्य पळोवन घेवया. काकी आमकां नेवऱ्या खातीर आमी आतां तुका रव्याची नेवरी करपाची, म्हणजे रवो आनी सय घालून करता. तर ताका आमी रवो घेवप, रवो जाय, सय जाय, साखर, तीळ आनी वेलची. हो रवो बरो साजीक तुपान भाजून घेवपाक जाय. साजीक तुपान भाजून बरो घेतलो की तीळ भाजून तितून घालपाक जाय, वेलची पावडर करून घालपाक जाय आनी ही सय मातशी गरमशी करपाक जाय आनी पिठी तव्यार, कित्याक ती नेवरी एक 15 दीस तरी उरपाक जाय. नाल्यार बिश्टीत अशी हरवीच घातली जाल्यार ती बेगीन पिड्यार जाता. आनी ताका साखर घालपाक जाय. सगळें हें गरम करून थंड जालें म्हणटकूच साखरेचो पिठो करपाक जाय आनी हितून घालपाक जाय. हय. आनी हो मैद्यान आमी मागीर नेवऱ्याचें हें करपाक पीठ घालपाक जाय आनी हो मैदो थोडो पयलीं भिजोवन घेवपाक जाय. 2 वरां दवरचो पडटा भिजोवन. असो भिजोवन घेतलो की मागीर तो मोव जावपाक मोव जावपाक. साठो असो तयार जाता. हें सगळें घातलें म्हणटकूच हें पुरण. हय, हें पुरण आतां नेवऱ्यांक हें करपाक. तितून काजू बियो मागीर तुका कितें ड्राय फ्रुट्स जाय जाल्यार तुवें तितून एड करूं शकता. हो आतां नेवऱ्याचो साठो तयार जाल्लो आसा. आनी आतां नेवरेक आमी भायले हय आतां तेजें पीठ पाती करता न्हू. रव्यानूच इल्लीशी मीठ घालून घेवपाक जाय. हां, थोडेशें म्हणजे चवीक करपाक. मीठ घेतलें की तें मीठ अशें मिक्स करून घेवपाक जाय. थोडी तुका घाली ना मातशें घातल्यार मातसो टेस्ट येता. नाल्यार अळणी कशी लागता ती नेवरेची पाती आसता ती, नाल्यार अळणी लागता. आनी मातशें घातल्यार चड ना, थोडे प्रमाणान घालपाक जाय. तुमी कितकी नेवरी करता तेजेर ते डिपेंड आसा. म्हणजे कितको रवो फुगत घालता, 1 अर्द किलो घालता, हाफ किलो, 1 किलो घालता, 1.5 किलो, तेजे प्रमाणान ते ताका मीठ मातशें घातलें की चव येता. हय हय तशेंच ते. म्हणजे मातसो रव्याक घातले की तेजे पाते आसता ते मागीर मातशें रुचकळ कशें लागता. मागीर आतां आमी मैदो घेतला. मैद्यान आमी थोडेशें तूप घातलां. तूप घातलें की ती मातशी खुसखुशीत कशी पाती जाता नेवरीची. आतां आमकां कितकोन रवो लागता तितून आमी तें घालून घेवप. म्हणजे हितून उदक आसा तितलेंच आनी उदक एक्स्ट्रा ना, मागीर तें आपूण आपशीत घट जाता. आतां हें सगळें मिश्रण घालून घेवया अशें. ही 1 वाटी रवो घेतला जाल्यार हांवें तेका 2 वाटी मैदो घेतला. थोडे घालून घेवपाक जाय, कित्याक मागीर पातळ कशें दिसलें जाल्यार मागीर पातळ जाता तेन्ना दसता पाती. आनी त्या रव्यानूच मागीर तें अशें मोव पडटा. आनी उदकाची गरज ना. आनी जायत जाल्यार मातशें नुशें घालपाचें, पूण चड ना. थोडी जाण दूद वापरता. हय, दूदय वापरल्यार जाता. दूद वापरल्यार तशें कांय ना. म्हणल्यार हितून म्हणजे उदक घातलें की आपलें बरें न्हू, सगळ्याक दूद हें जायना. आमी हितून तूप घालून घेतला न्हू म्हणून दूद घालूंक ना. उदकानूच म्हणजे रवो फुगत घातला पळय तितूनच हें केलें. जितके घट्ट मळटा तितके बरें तें, मागीर आपूण मोव जाता. रवो फुगता न्हू तशें मागीर तें घट्ट जाता, मोव पडटा. उदक जाय तशें एडजस्ट कर. हय, चड हें करप ना, सारकें सुकें करूंक जायना तें न्ही पातळ म्हणजे शेगट मोव करप.
कशें सांगता मातशें एक 15-20 मिनटां मातशें ते फुगूंक जावं मातशें धापून धरून जाय मातशें तेका वयर अशें तेलाचें नाल्यार तुपाचें मातशें हात लावन हें करपाक आमी घातला न्हू ऑलरेडी तूप तेका मोदक करतले जाल्यार बारीक पाती करची पडटा हय बारीक म्हणजे अशेंच पीठ करता मोदक हेजे करता पिठाचे मैद्याच्या पिठाचे करता आनी गव्हाच्या पिठाचे करता उकडीचे सूर्य तांदळाच्या पिठाचे करता ते उकडून करता ते उकडून हे पुरण वडाचे बी करता हय गोडाचे करता आनी डाळीचे दाळ घालता तितून गोड घालता मूग घालता तशें हें आतां सोय आनी घालून केलां रव्याचें पीठ पूण हे चड दीस उरता तेंच्या परस हय हय आतां सोय घालिना बेश्टें रवो जर घालून हें करी जाल्यार तुका खूब दीस उरता ते खावपाक तितकें बरें लागना मातशी सोय घातली म्हणटकूच तें टेस्टी लागता आनी सोय घालिना जाल्यार सोय घातली जाल्यार तुका थोडो तेंप उरता सोय घालिना जाल्यार खूब तेंप उरता तें मातशें खावपाक घट लागता आनी मातशें चवीक लागता म्हणून हांवें मातशी ती सोय मातशी मोठीच दवरल्या कित्याक गाडयेक मातशी मेळपाक जाय म्हणून सारकी बारीक जाली जाल्यार तेका टेस्ट जायना आनी तेका हांगा अशें मैद्याचें उदक लावपाचें भायल्यान कट करून घे अशें बाकीचे उरल्या ते हेजेर करून घेवया भाजपाक आता आम्ही नेवऱ्यो करून घेतलेल्यो आसा तर आता आमी मोदक करूयात त्याचे इंग्रेडियंट्स सेम तशीच हे लागता नेवऱ्यान जे वापरले तेच आमी नेवऱ्यान म्हटल्यार आमी मैद्याचेच आता हे करून घेतल्या तशें उकडीचे म्हटल्यार सूर्य तांदळाच्या पिठाचे करता गव्हाच्या पिठाचे करता ही नेवरीक आमी पळय साहित्य घेतलेलें हय तेच आमी घेतला आमी पुरण भितरलो आसा तो गोड सोय आनी अशें ड्राय पंचखात कशी करता पळय तशें ते प्रमाणे आमी तें पुरण तेजेर तसो आमी मोदक करूं हेचोय करपाक येता हय तेजेर करूं येता आनी तिखटूय करूं येता पूण तिखश्यो करूं येता तिखट करता आसतना आमकां मिरची पावडर जाय पडटा लवंगां जाय पडटा हिंग घालता वासा म्हणजे वरायटीज आसता आपल्याक जाय तसो तो आपणें करून घालचें साहित्य तितलें
अशें म्हणटा न्ही नेवऱ्यो केल्यो की एक मोदक तरी करपाक जाय अशें कित्याक म्हणटा कित्याक म्हणजे ते गणपती म्हणजे आमचे आतां चवथी कडेन कितें ताका ते मोदक खूब आवडटा न्ही तेजे ते फेवरेट ते मोदक आमी करपाक जाय. आमच्यो चकऱ्यो मोदक आनी नेवऱ्यो रेडी आसा, तयार जाला. खूब दिसपाक बरें दिसता आनी त्यो टेस्ट करून पळोवयात. तुमी टेस्ट करा. खुसखुशीत जाल्या तोंडान घालचे खरेंच तोंडान घालतकीर विरगळटा, खुसखुशीत जाल्या तुम्ही पळोवंक शकता आनी टेस्टी. नेवऱ्यो टेस्ट करूया. गरम गरम आसा, खुसखुशीत तोंडान घालतकीर जितली चव जाय जितलें
गोड जाय तितलेंच गोड आसा आनी खरेंच खूब बरें लागता. काकीन आमकां मोदक करपाक घातलो तो सय गूळ घालून गोड घालून आसा. पंचखाद्येचो तोय गरम आसा. बरो जाला. तुमकां जर अशेंच करून घेवपाक जाय, ऑर्डर दिवपाक जाय जाल्यार नक्की कॉन्टॅक्ट करात. आमी सगळे डिस्क्रिप्शनात त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आनी सगळे डिटेल्स दिता. तुम्ही ताका ऑर्डर करात. तुमकां अशीच खुशखुशीत चकऱ्यो मोदक आनी नेवऱ्यो नक्कीच करून दितली. ताका थँक्यू सो मच आमकां रेसिपी दाखयल्या बद्दल. तर चवथ लागीं पाविल्लीच आसा. तुमकां जर सगळ्यांक नेवऱ्यो मोदक चकऱ्यो जर खावपाची इच्छा आसा वा करून घेवपाची इच्छा आसा जाल्यार तुम्ही नक्कीच काकी कडेन यात. काकी कडेन कॉन्टॅक्ट करात. त्यांचो जो कॉन्टॅक्ट नंबर जे डिटेल्स आसा ते आमी सगळे डिस्क्रिप्शनान दिता. ते तुमी नक्कीच विजीट करात. आनी खरेंच आयज आमकां चकऱ्यो कश्यो करप, नेवऱ्यो कश्यो करप हे दाखयल्या बद्दल तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. धन्यवाद.